गोंयकार अगेन्स्ट पीडीएन 6 एप्रिलाक शांततायेन पीडीए आड निशेध मिरवणूक काडपाचें थारायलां. जो मेरेन सरकार सगळे गांव ताळगांव धरून पीडीएंतल्यान वगळयनात तो मेरेन आमी ओगी बसचे ना म्हण गोंयकार अगेन्स्ट पीडीए सांगतात. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस आनी विलियम रॉड्रिगीस. There was a bill, एक bill introduced केल्लो आसा Goa State Assembly, and that bill was to amend the Goa Town and Country Planning Act, and the amendments were to apply from sections 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. If this bill was passed, आमकां आयज हांगा येवपाची गरज नासली. हो बिल 2009 जे इंट्रोड्यूस केल्लो तो आजून पासून ताजेर कांय आन्सर मेळना ना म्हणून ताजो हो बिल पास करूंक ना. आनी हो बिल इज सो व्हेरी वेल डन that it was meant to give powers to direct preparation of development plans to the village panchayat and to the municipal authorities. हो बिल जर इंट्रोड्यूस केल्लो आनी पास केल्लो जाल्यार आमकां आयज येवपाची गरज नासली. तर हांव म्हणूंक सोदता आमचे एमएलए आनी मिनिस्टर्स तांचे जॉब कितें लेजिस्लेट करपाक, तांचे जॉब लोकांचें वजन कमी करपाक, तांचे जॉब जे बरें आहा तें लेजिस्लेट करप. उरफाटें न्हू, नॉट द कॉन्ट्ररी. In the contrary, what are they doing? They are preparing laws that is going to benefit them and the builders. And this is causing the turmoil in Goan society. तर आम्ही आमचे मागणे अशें आसा की सरकारान हेचेर लक्ष घेवचें आनी ताबडतोब हो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग ऍक्ट जो आसा तो अमेंड करचो. That he would operationalize the regional plan 2021. We condemn it and we say it is unjustified. हाचेर अशें आमकां दिसता की ताणें फाटल्या दारांतल्यान पीडीएफ हाडली भितर. 3 दीस आदीं ताणें सांगलें की रिजनल प्लॅन 2021 लागू करतलो. आतां तें रिजनल प्लॅन 2021 हो लागू करपाक फाटल्या दारांसान असो एक प्रश्न येयलो असो की आमकां इस्टर गिफ्ट पळय तो दितालो ताचेर आमकां एक भरवसो बसना. जरी तर तो इतलो तर कन्सर्न आसलेलो जाल्यार तो ताबडतोब टीसीबी बोर्डाची मिटींग फुडें हाडून मिटींग घेवन हो डिनोटिफाय ताणें करूंक जाय. Like-minded people who stand by us, who stand by the unconstitutional method of imposing an authority over us, to join us on the 6th of April. We are going forward with our morcha, with our agitation, with our protest, which will be a peaceful protest, and we will take all measures to see that nobody comes in between and disrupts our meeting. We will see that our march towards Azad Maidan is very peaceful and it won't affect anybody, especially the public. तर आम्ही मागता माध्यमांतल्यान की जे पळय लोक आख्खे गोंयचे लोक जे कोण बेजार जाल्लेले आसा हे पीडीएक लागून तांणी हांगा येवचे आनी आमकां सपोर्ट करचे.